पहिला कलांगूट आणि सध्या कलांगूट कशें दिसना. लास्ट टायम आमी हो क्वेश्चनूय रेज केलो फ्रॉम बागा टू कलांगूट पळयत जाल्यार अशें दिसना येता की खंय तरी आमी आंध्रा उडपी कर्नाटक हांगर पावलेल्या भशेन दिसता. जे भाशेन कलांगूट पयलीं आसले त्या भशेन कलांगूटाचें तोंड दिसना. ताचें एकूच रिजन आहा की जे आमकां पंजाबी ढाबा दिसण्याक येता, दम बिर्याणी वा आनी कसली बिर्याणी दिसण्याक येता, वेज थाली बिली हेंचे जे बोर्ड्स आसात पळय ते बोर्ड्स खंय तरी तेजी सायज जी आहा पळय ती सुबेज आसल्या कारणान शॉपां धाकटी दिसता आनी तेंचेच बोर्ड दिसता. पण कलंगूटान जे नांवां दिसोंक जाय इन इंग्लिशान ती तेंची इन लँग्वेज तेंची आहा. सो हाचेर तुमचें एज अ सरपंच कितें मत आहा? ती हांव नको कोणेन तुमकां सांगलां रे कितें बोर्ड्साचें म्हणटा पळय हे बोर्ड्साचें तुका हांव उलोवंक सोदतां. कोणेन तरी तुमचेशीन उलयल्या. हांव ताका इतलें सांगूंक सोदतां जेन्ना हांव 2014 हे बोर्ड काडटाले वेन वी वेंट द एंटायर पंचायत वेंट टू पोर्चुगल एंड वी सॉ that there was a uniformity of boards in Portugal, right? And there was a color combinations. So आम्ही स्टार्ट केलेले कलांगूट टिंड्यार तो सांगता त्याच मनशान येवन आमकां स्टॉप केले. तेन्ना तो सांगता तुमकां न्हू ते कितें तुमचेर उलयला त्याच मनशान आमकां स्टॉप केले. तेन्ना मिस्टर चीफ मिनिस्टर आसलो तो मिस्टर स्वर्गेश मनोहर पर्रेकर तेणेन पासून सांगलेलें तेका अरे बाबा एक कोत्ता ते जोजफ ते सारखे कोत्ता म्हणून. आवर कलर वॉज व्हाईट अँड येलो. आवर फ्रॉम कलंगूट पंचायत अप टू कलंगूट बीच ऑन बोथ द साइड बिल्डिंग्स आर देर. ह्या बिल्डिंगाक आमी तशें मारपाचे आसले इन द इयर 2014. आतां तो कोण सांगता तुमकां न्हू तो 5 वर्सां पंचायत चलयतालो. ते 5 वर्सांक तेणेन कित्याक एक्शन घेवंक ना? 5 वर्सांक ते बोर्ड इतले व्हडले जाले रातयान जावना न्हू. हांव आतां जाल्यार 4 म्हयने जाले आमी पंचायतीन येयल्या. So we have taken the resolution in the Gram Sabha. We have taken the resolution in the monthly meeting to do this board by 3 meters by 1 meter. And whoever's boards are beyond that, we will be removing it. That we are waiting for from 1st April because 31st of March आम्ही ताका लायसन्स दिलेली आहा आदले पंचायतीन आनी आमचे पंचायतीन ताका लायसन्स दिल्ली आहा. So from 1st you will see the effect of changes because we have already published this in the newspaper.